ऋतिक जालो रेडी. ऋतिक थोड्या बाय म्हण. बाय. आयज शिवना तू बेगिना वयता इव्हेंटाक. छत्री घे छत्री. हां चल सगळं बाय म्हटले. शिवना सांगा बाय म्हण. तू मारतो ना व्हिडिओ. चला हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? तो सकाळी बारीक बारीक क्लिप घेतलेला हांवें तुमकां दाखयला. सकाळी इतलो व्हडलो पावस तुमकां सांगू. आयज ऋतिकाक स्कुलाक धाडपाचें कांय प्लॅन नासलेलें. दिसतालें की ताका आयज स्कुलाक धाडपा नाका. मागीर शिव म्हणपा आलो आसूं धाडुया. कित्याक खबर आहा, घरा बसल्या भुरग्यांची मस्ती आसता, फक्त टी व्ही पळोवपाचें. अशें वारो बिरो कांय नासलेलें, जस्ट व्हडलो पावस आसलेलो. मागीर गेलें मागीर. सो बरें जालें धाडलें स्कुलान. तो सकाळी चिंतलें की आयज फूल डे आसतलो म्हणून पावस, पण 10 सुमार अशें इतलें वत पडलें कडक. आनी आतां मातशें दमट जालां. हय दिसत ना की रेनी सिजन खंय. मदीं पावस येता, मदीं वत येता, दमट जाता. ओके, तो सकाळी बारीकशी तुमकां दाखयलें हांवें क्लिप. ऋतू गेला स्कुलान आनी घरची सगळीं कामां जाल्लीं आसा. तुमकां आनी कितें दाखोवपाचें सद्या सदांच. सो घरची सगळीं कामां जालां. रांदून बिनून सगळें जालें. आयज केला दाळ केला शिवनाथाक आनी ऋतुकाक आनी मम्मीक दाळ. आयज फ्रायडे. काल न्ही पयर बुधवारा दिसाक सुके सुंगटां आनी ड्रमस्टीक घालून करी केल्लेलें. थोडेशें आसा. तुमकां खबर आहा न्ही, आमीगेर कालचे परचे उरले आमी उडयनात, आमी तेच खाता. सो घरा केल्लेलें न्ही, कांय ना, कांय पिड्यार जायना, बरें उरता फ्रिजीन दवरल्यार. सो करी आसा म्हाका सुंगटाची. सो मम्मी म्हटलें म्हाका तेच पुरो, म्हाका सुके सुंगटाची करी बेस्ट. ओके, सो दाळ केला. आनी हें कितें तें कितें म्हणटा विसरलें हांव. हें करेला फ्राय करतलें. करेला पयलीं मम्मी ताका बॉयल करून घेता मातशें. कित्याक खबर आहा मागीर ते फ्राय जायना रोखडे, चड वेळ ताका फ्राय करचें पडटा. सो मातशें न्ही उदक, थोडें मीठ आनी करेला कट करून मातशें ताका बॉयल करपाचें. 100% कूक करप ना, मातशें बॉयल करपाचें. मातशें तें सॉफ्ट जावंक जाय. मागीर भाजतना मागीर तें जाता, मागीर शिजता. सो आयज करेला फ्राय. ओके, आनी कांय ना, मँगो आसा, जालें आयचें जेवण. आनी कितें दाखयतलें तुमकां. ओके, तो घरची सगळीं कामां जाल्लीं आसा. मम्मी गेला न्हांवपाक. सो हांवें एक पार्सल ऑर्डर केल्लेलें जें म्हाका खूब गरज आहा. सो म्हटलें तें आयज तुमकां शेअर करया. पार्सल तुमकां गरज पडटली तेजें. सो म्हाका एक सबस्क्रायबरान न्ही इंस्टाग्रामार धाडलेलें. सो म्हटलें हांवें ऑर्डर केलें. सद्या म्हाका ती गरज ना हेजी. सद्या एक प्रेझेंट म्हाका तेजी गरज ना, पण हांवें ऑर्डर केलें. चल मेळ्ळें, ऑर्डर केलें हांवें. सो म्हटलें हांवें दाखोवया तुमकां. खूब जालें येवन तें पार्सल ओपन करून पयलें हांवें, कित्याक केन्ना डॅमेज आसता हय का न्ही. सो मागीर खूब दीस जालीं की मागीर रिटर्न करूंक मेळना. सो हांवें दवरलेलें. सो म्हटलें तुमकां आयज दाखोवया तें पार्सल. ओके, आनी आयज तुमकां मँगोची एक लास्ट रेसिपी येतलें. ओके, सो आयज हांव तुमकां दाखयता मँगो केक. ओके, क्रीम केक बी कांय ना, मँगो केक, स्पॉन्ज केक विथ एगलेस करतलें आयज हांव. कित्याक आयज फ्रायडे आसा, मम्मी आयज नॉनवेज खायना. ताका लागून हांव एगलेस आयज मँगो केक करतलें. भल्याक रवा घालून करतलें हांव, मैदा यूज करचें ना. बरें जाता. लास्ट टायम केल्लेलें हांवें, मागीर करूंकूच ना. तो ऋतिक म्हणटालो कर की ताका टिफिनान तुमी दिवं शकता. केक ते करून फ्रिजीन दवरलें न्ही, एक स्लायस ताका भुरग्यांक टिफिनाक बी तुमी घालून दिवं शकता. आनी हांवें न्ही तुमकां आतां एक विकाचे एक टिफीन रेसिपी हांव येतलें आतां म्हणजे शेअर करतलें. म्हणजे सद्या सकाळीं हांव मॉर्निंग न्ही टिफीन करता ऋतिकाक, तें हांव शूट करता सदांच. सो आयज जाला 4th डे. सो आनीक 3 दीस उरला. सो म्हणजे तुमकां विकाचे एक टिफीन प्लॅन येतलें, मंडे, ट्युजडे, थर्सडे अशें. सो तें तुमकां शेअर करतलें येतलें. आनी 3-4 दिसांनी तुमकां ते व्हिडिओ येतले. ओके, सो तें चालू आहा, म्हजें शूट चालू आसा. ओके, सो आयज पळोवया मँगो केक करया. शिव आयज सकाळीं बेगिना गेला, आजून शीत धरूंक ना. पयलीं म्हाका फोन करूंक जाय. जेवपा येता जाल्यार म्हणजे शीत मातशें चड करतलें, नाजाल्यार थोडेशें करतलें. कित्याक तो आमी येना जाल्यार बेश्टें मागीर वेस्ट जाता. कित्याक रातचें आमी शीत जेयना, हांव आनी मम्मी. ऋतीक जेयता. ताका लागून तो एकांक सुमार न्ही शिवाक कॉल करता हांव, जेवपा येता काय ना. येता म्हटल्यार हांव शीत दवरता. तर आजून शीत धरूंक ना. ओके, तो चला. आनी तुमकां कितें दाखयता म्हज्या बाल्कनी बरेंशें फूल जालां. आनी पळयात, सकाळीं बरो पडलो पावस, बरें दिसलें. आतां पळय वत येयलें. ओके, तुमकां एक झाड दाखयता, म्हणजे एक फूल जालां दाखयता तुमकां. आयज म्हाका व्लॉग स्टार्ट करपाक खूब टायम लागलो. आयज सगळे बेडशीट बी चेंज केले हांवें. कपडे फोल्ड करूंक जाय सगळे, म्हणजे सुकलेले कपडे काडून दवरला.
आणि कपडे सगळे आयज हे केला म्हणजे सुकयला आणि बेडशीट बी आयज सगळें वॉश केला हांवें. ओके आणि तुमकां दाखयता हे पळयात. वाट पळयतालें हांव केन्ना जातलें फूल केन्ना जातलें फूल. फायनली जालें. हे पळयात हेका 2 जाला आणि हेका बी 2 जाला. आमगेर पिंक आसा वायटू आसता आमगे वायट ना पण पळोवंक जाय म्हाका खंय मेळ्ळ्यार म्हाका घेवंक जाय. बरी दिसता अशें भरोवंक जाय जाल्यार बरी दिसता. हे पळयात आनी हें हांवें एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लें. एका म्हाका दिसता जेन्ना आमी हे घरान न्यू रावपाक येयल्ली पळय तेन्ना. हें पळय बॉन्साय बेस्ट आसा. आतां फुलां जालें न्ही सोमतें कट करूंक जाय हांगासर मागीर ताका परत फुलां जाता अशें आसा. आनी भायर वेदर पळयात 10 सुमार कडक वत आसलेलें आनी आतां पळय काळोख जाला. आतां मातशें एक काम कमी जालें आमकां. कितें खबर आहा झाडांक उदीक घालपाचें. सो आतां सदांच उदक घालपाचें अशें आमकां आतां काम ना. एक दीस सोडून एक दीस नाल्यार 2 दीस सोडून सुद्दां घातलें आतां. कित्याक आतां पावस पडटा वत ना चड थंड कशें आसता न्ही ताका लागून. सो आतां आमचें रेनी सिजनान एक काम अशें कमी जालें झाडांक उदक घालपाचें. ओके चला आतां येतलो पावस. ओके चला दाखयता तुमकां म्हाजें पार्सल. तो म्हटलें दाखया म्हटलें चला. सो आमगेर न्ही सदांच टी व्ही चालू आसता. आमकां न्ही काम करता करता न्ही अशें बारीक सावंडान म्युजीक लावन दवरलें न्ही काम करूंक खूब उमेद येता. सो आमगे टी व्ही चालू आसता सदीत. ओके तुमकां दाखयता पार्सल. हें पळयात ओपन जाला ऑलरेडी तें कित्याक म्हाका चॅक करचें पडटा न्ही. सो तुमकां दाखयता कितें तें. तो म्हाका न्ही एक सबस्क्रायबरांनी इंस्टाग्रामाचे एक धाडलेले व्हिडिओ. तुमकां खबर आहा न्ही खंय गेले तेन्ना झाडांक उदक घालपाचें आमगेर प्रॉब्लेम आसतात. सो ताका लागून तेन्ना म्हाका एक बरेचशे व्हिडिओ धाडले. ओके सो हें पळयात हांवें तेणे म्हाका धाडले व्हिडिओ सोमतेच हांवें नेक्स्ट डेच ऑर्डर दिले आनी आयले. सो हें पळयात तुमकां खबर आसतलेंच तुमकां सांगपाची गरज ना. ओके हें न्ही म्हणजे झाडांक उदक घालपाक बीन खूब हेल्प आहा. म्हणजे जाल्यार खंय वयता न्ही भायर बीन तुमकां दाखयता आतां करून हांव. एक बॉटल घेवपाचें बॉटल खंयचेंय घेवपाचें आहा. बिस्लरी जे आमी कोल्ड ड्रिंक्स बीन पिता पळय ते बाटली ते सगळें दवरपाचें आतां सांबाळून. सो आमगे चडशी कोल्ड ड्रिंक बीन चडशी काय पिना. सो बाटली आतां जाय जाल्यार फक्त बिस्लरीची बाटली आतां पळोवचें पडलें खंय शिवाता कडेन आसल्यार बीन कितें तो गाडयेन दवरता पिवपाक बीन. सो आमी कोल्ड ड्रिंक पेप्सी बी असले पिना. सो तसले बॉटल बी चलता ते वयर घालपाचें आनी उदक घालपाचें ते बाटलेन आनी झाडां म्हणजे ते कुंडे सायडीन ताका अशें तोपपाचें मातयेन. आनी हांगासर तुमकां स्पीड आसा उदकाचें स्पीड कितलें फास्ट स्लो तें करपाचें. सो हें पडलें म्हाका कितलें हांवें एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लें. ओके सो कोणाक जाय जाल्यार म्हाका सांगा हांव लिंक तुमकां शेअर करता. सो म्हाका हितून 12 आसा 12 आसा हितून आं हें पळय अशें आहा 12 आसा. सो 200 काय कितें 240 कितें पडलें म्हाका. सो 12 आहा हितून. सो आवडलें म्हाका अजून पर्यंत हांवें ट्राय करून पळोवंक ना. सो म्हटलें आयज तुमच्या फुड्यानूच ट्राय करया तुमकां दाखोवया म्हटलें. ओके सो आवडलें म्हाका. सो शू शॉक जालो पळोवन बरें आहा पालो. सो जाय पडटा केन्ना ओके न्ही. सो बरें आहा आतां 12 आसा हांगासर. सो तुमकां दाखयता हांव. ओके उदक घेता घालून पळोवया कशें तें. हांगा स्पीड आसा फास्ट स्लो सगळें करूंक मेळटा. ओके सो चला दाखयता तुमकां. हांव एक कुंडी घेवन येता हांगासर हांगा धरून तुमकां दाखयता. हांवें ही बाटली घेतला जे आमी ज्यूस बीन पिता पळय. ओके परत हांवें न्ही चाकून न्ही चाकू गरम करून घेतला आनी हांगाशें मातशें ताका हांवें होल केला म्हणजे अशें ताका घालून ताका होल केला. सो आतां उदक घालता हितून. सो बेगिना ताका लॉक करा. ओके हें पळय अशें नाल्यार कितें करपाचें खबर आहा पयलीं हांवें आतां पयलीं बुराक केला न्ही सो उदीक पडटा. सो जेन्ना तुमी फर्स्ट टायम यूज करतले पळय पयलीं उदीक घालात आनी हेका झाडां अशें तोपात मागीर चाकू गरम करून हेका बुराक करा. कित्याक खबर आहा उदक सकयल पडचें ना. सो तुमकां दाखोवपा लागून हें करता हांवें पळय उदक घातलां हांवें आनी हांगासर वयर हांवें 2 अशें बुराक केला. सो आतां हें आहा न्ही अशें हांगा तोपता मातयेन. ओके आतां पळोवया. आतां हांगासर आसा तुका कितलें स्पीड जाय ते प्रमाणे तुवें फास्ट स्लो दवरपाचें. हें पळय ओके इफ तुका स्लो जाल्यार स्लो हें सगळ्यांत स्लो. हें पळय फास्ट जाल्यार फास्ट आहा. हें पळय येस बेस्ट न्ही. हें खूब स्लो
या बेस्ट. सो बाटली इतली धाकटे घेनाकात. जेन्ना तुमी यूज करतले पळय बाटली मातशे व्हडले घेयात. जी बिस्लरी बाटली आसता पळय ते व्हडले ते घेयात. आनी हे पळयात जालें, टेन्शन ना आतां. सो जालें म्हाजें एक काम कमी. केन्ना खंय वयतना बीन बाटलीन घालपाचें आनी स्लो करपाचें मातशें स्पीड. सो इट वर्क्स. चल्लें बरें आहा. सो टोटल 12 मेळ्ळा म्हाका. हेजें लिंक तुमकां न्ही हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत दिता. कोणाक जाय तुमी ऑर्डर करा. तुमकां आतां करून दाखयलाच हांवें. सो हाडूंक यूज करपाक प्रॉब्लेम कांय ना. सो तुमकां हांवें दाखयला यूज करून म्हणजे फुड्यानूच हांवें ओपन केला आनी यूज केला. ओके सो इट वर्क्स. पळय बरें न्ही मम्मी पळय. आतां मम्मी टेन्शन ना. आतां एक म्हणून रावया खंय तरी. बरें न्ही गे पळय बेस्ट आहा खरें बरें आहा. जालें एक काम. 12 मेळ्ळा पुरो. आतां चडशीं झाडां बी हाडपाचें कमी केलां आमी. कित्याक झाडां जायना आमगेर. सो चितला वचूंक जाय म्हाका नर्सरी एक मातशें रावंड मारून येवंक जाय. कित्याक बरें पावसान न्ही मातशें नर्सरी भोंवपाक न्ही खूब बरें दिसता. काय हाडचें ना हांव प्लांट बीन जस्ट एक रावंड मारून येतलें. बरी दिसता म्हाका थंय. तो आतां चडशीं न्ही मोगरी बीन आमच्या काल आमी अशें वॉकिंग करताले न्ही कोणें गार्डनान हें लायलां मोगरीचें झाड. सांगू 1-2-3 मोगरी जाला मोगरा. आवय मोगरा इतलें म्हाका आवडटा स्मेल. आनी आमगेर आसलेलें पयलीं जायच ना. कोणाक खबर झाडां वाडटा फुलांच जायना. सगळे सारे बिरे सगळे माती सगळे चेंज केले कांयच फायदो ना. ताका लागून मुडो खाता मागीर. पूण जाता जाल्यार कळ्ळें आमच्या नेबरान लायला कळ्ळें जाला खंय जाला बरी दिसता न्ही फुलां. बेश्टी झाडां वाडून कितें फायदो. ओके सो जाल्लें आसा. कोणाक जाय ऑर्डर करा. हांव हेजें लिंक आहा पळय दिता डिस्क्रिप्शनाक. ओके चला. सो चला आतां आमी करया मँगो केक. आनी म्हाका तें धाडलेलें पळय तें उदक घालपाचें तें आतां तुमकां दाखयलां पळय तें इंस्टाग्रामार तेजें नांव आसा रियोना डिसोजा. तेणें म्हाका धाडलेलें. सो हांव सोदतालें म्हाका तें मेळकूच ना. आतां जस्ट म्हाका मेळ्ळें. तर तेजें नांव घेया म्हटलें रियोना डिसोजा. थँक्यू म्हणटा रियोनाक. ओके ताका कळ्ळा म्हाजे प्रॉब्लेम. ओके चला केक करया मँगो केक. लास्ट आहा मँगोची रेसिपी. म्हणजे तुमी म्हटलें कितें फक्त मँगोच घेवन येयला म्हणटलें. मँगो रवा केक तुमी मुद्दम ट्राय करा बरें लागता. मैदा घालचें ना हांव रवा घालून करतलें. ओके चला. आनी मम्मीन तें लायलें न्ही दुदी मगे पानां पळय कितें बरें जालां. केन्ना करता भाजी. बरें जालां. टेंडर आसता पळय तेजी तळणी आसता पळय पानां तेजी भाजी करूंक जाय बरें लागता. एक दीस तुमकां शेअर करता हांव. आनी मातशें जावं न्ही मागीर तुमकां एक दीस शेअर करता. आनी हांगा आसा कढीपत्ता. हांगा आसा पुदिना. आनी वाल पयर खुबे घालून केल्ले न्ही पळय आतां परत ताका जाला. केन्ना जाय पडटा बरें पडटा भाजी बीन करपाक दाळ बीन घालून बरें लागता. चला खंय गेली आवाजूच ना. हाय म्हणये हां शिवाक जस्ट कॉल केल्लें येता खंय जेवपाक. आनी आयज मशिनान कपडे घातलेले 10 रुपया. सारको कुरकुरीत जाला. हां दवर गे नाका 10 रुपया मशिनान आसलेलें. उरता शिवाच्या पॉकेटान बी. हांव चॅक करता तोय चॅक करता. काल हांव चॅक करूं ना. 10 रुपया काय पिनोंक ना बरें आहा. आतां मातशी गॅसी कडेन दवरलें हांवें. मातशें गरम आसता न्ही तें मागीर सुकता. ओके चला करया आमी मँगो केक. ऋतुकेच्या पयलीं करया ताका सरप्रायज दिवया मँगो केक. ऋतू कितें करता खबर आहा मँगो जेन्ना हाडटा पळय सदांच एक दी म्हणटा आनी खाली करता. सो म्हटलें खाली जावच्या पयलींच आयज केक करया म्हटलें. कित्याक खबर आहा आतां जस्ट पावस स्टार्ट जाला न्ही मागीर बरें मेळचें ना मागीर किडे बी लागता मागीर. ताका लागून म्हटलें मम्मी आयज करया म्हटलें केक. हांव दवरना ऋत्वीक ताका लागून मागीर स्टार्ट करता. उदक पिता पयलीं गरम उदीक. आमगेर वर्साचे 12 म्हयने गरम उदीक पितात. जेन्ना कोरोना येयले पळय तेन्नाच्यान गरमूच उदीक बरें. गरम उदीक बरें जिवाक बरें. ओके सो हांगासर घेतला हांवें एक मिक्सी जार. आतां तातूंत घालया 1 कप रवा आनी एक हाफ कप म्हणजे 1.5 कप हांगासर हांवें रवा घेतला. सो आतां घालता हाफ कप शुगर. आतां आमकां न्ही जे फायन एक पावडर करून घेवंक जाय. ओके फायन पावडर करून घेता. सो हांगासर पळयात हांवें न्ही फायन पावडर करून घेतला. आतां तातूंत न्ही घालया आमी दही हाफ कप. सो आतां घालता हांव हाफ कप दही. सो आतां घालता 2 व्हडलो चमचो मिल्क पावडर.
सो आता घालता 1/4 कप कुकिंग ऑयल. सो हे न्ही पयलीं आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. बरें ताका मिक्स करात. ह्या स्टेजीर न्ही ताका कांयच घालनाका, अशें म्हणजे दूद उदक बीन कांय घालप ना. सो पयलीं दहीनूच आमकां न्ही हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हें पळया, हेका हांवें बरें मिक्स करून घेतला. कांयच दूद बी हांवें कांय ॲड करूं ना. ओके, सो बरें मिक्स जाल्लें आसा. आतां न्ही आमकां हें धांपून एक 15-20 मिनटांनी सायडीन दवरूंक जाय, कित्याक रवो न्ही मातशें फुलोवंक जाय ताका लागून. सो 20 मिनटां हांव सायडीन दवरतलें, मागीर करया आमी फुडलो प्रोसेस. पळयात तेका न्ही 15-20 मिनटां हांवें दवरलेलें आनी हें बरें फुगला, म्हणजे जे रवो आहा पळय बरें फुल्ला. ओके, सो आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस. सो आतां घालता 1 टीस्पून बेकिंग पावडर. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून वनिला एसेन्स. सो आतां ताका न्ही बरें मिक्स करून घ्या. सो आतां हांव थोडें थोडें दूद घालता. सो आतां आमकां न्ही थोडें थोडें दूद घालून न्ही एक बॅटर तयार करून घेवंक जाय. सो वांगडाच दूद घालनाका, थोडें थोडें घालून घ्या आनी मिक्स करत रावात. सो हांगा पळयात हें परफेक्ट आसा. सो म्हाका न्ही हांगासर एक 1/4 कप दूद लागलें आनी थोडेंशें हांवें एक व्हडलो चमचो दूद घातला. सो आतां आमी घालया 1 कप मँगो प्युरी. सॉरी 1/2 कप हें घेतला हांवें 1/2 कप मँगो प्युरी. सो हेका न्ही आतां बरें मिक्स करून घेयात. सो हांगासर पळय आमचो बॅटर रेडी आसा आनी हांगासर न्ही हांवें थोडेंशें हें घातलां टुटी फ्रुटी. आतां तातूंत घालता एक धाकटो चमचो मैदा. मातशें ताका मिक्स करून घेयात. आतां हें हांव हितून घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हें मिक्स जाल्लें आसा. सो हांगा पळयात हांवें टीन घेतला. हितून न्ही हांवें ऑयल लायला आनी सकयल न्ही बटर पेपर घातला आनी परत ताका वयर हांवें ऑयलान ग्रीस केला. ओके, आतां आमी जे बॅटर आहा पळय हितून घालया. सो हें पळयात आतां ताका न्ही मातशें अशें टॅप करून घेता. ओके, सो हें पळयात रेडी आसा. तो पयलीं हांव प्रीहीट करतलें ओवन एक 10 मिनटां. इफ ओवन ना जाल्यार तुमी कडायेन दवरूं शकता. कडाई पयलीं प्रीहीट करात, मागीर तुमी हें दवरा. सो पयलीं हांव ओवन न्ही एक 10 मिनटांनी प्रीहीट करून घेता. सो आतां दवरला हांवें एक 10 मिनटां ताका प्रीहीट करतलें आनी रितीक बसला हांगा स्टडीज करपाक. इस टायमींग चेंज केला हांवें. आतां जाला 4:30. हां, दनपारां न्हिदनाका म्हणलें ताका हांवें. इतले स्टडीज आहा हेजे, रातचें सगळें जायना करपाक. सो म्हटलें आतां कर. खूब आहा आनी हिंदीन तो न्ही मातसो वीक आसा. आतां हिंदीन ताका चड टायम लागता. करता तशें कांय ना. तो म्हटलें आतां कर, जाल्यार रातचें मागीर तूं जेवन बेगिना न्हीद म्हटलें. ओके, तो करूंक बसला. मागीर आतां हिंदी घेतलें हांव. मागीर रातचें हांव तेजे बाकीचे सब्जेक्ट्स आहा पळय मॅथ्स बी सायन्स बीन ते घेतलें. ओके चल कर. आनी भायर सांगू तुमकां इतलो काळोख जाला. तूं कर रे. 4:30 जाली. काळोख जाला पळय. लायट बी सगळें बंद आहा. जस्ट आत्तां लायट गेल्ले ताका लागून. आत्तां लायट येयला. मागीर हांवें तें ओवन दवरला प्रीहीट करपाक आनी बरो काळोख जाला. पावस पडल्या पण सकाळीं पडलेलोच पावस इतलोच. मागीर वत आनी मागीर गरमी जावपाक लागलें. सो काळोख जाला. सो रितीकाचें कितें आतां प्रॉब्लेम खबर आहा. दनपारचें न्हिदता, रातचें मागीर सांजचें उठ्ठा संक. मागीर उठ्ठा मागीर म्हणटा गार्डन या, भायर भोंवपाक या, खेळपाक या म्हणटा. आनी एकदां खेळपाक गेले भायर घरान तो बेगिना येना. मागीर थंय 9 जाता. केन्ना जेयतलो केन्ना न्हिदतलो आनी स्टडीज केन्ना करतलो हय का न्ही. ताका लागून कितें म्हणटा दनपारचें न्हिदनाका तूं. दनपाराक कर. एटलिस्ट कितें जे सब्जेक्ट्स डिफिकल्टी आहा पळय ताका ते हांव दनपारां करून घेता. आनी रातचें मॅथ्स सायन्स बी इंग्लिशान तो बरो आहा. इंग्लिशान आनी मॅथ्सान तो बरो आहा. ताका चड टायम लागना. रोखडें करता. फक्त हिंदीन तो मातसो वीक आसा ताका लागून. ओके, चला प्रीहीट करता मागीर दवरता. मम्मी न्हिदला. तो पळयात दवरला भितर हांवें एक 180 डिग्री एक 30 मिनट दवरतलें हांव. आनी भायर पळयात पावस येयलो. सकाळच्यान नासलेलो आतां येयलो. सो आयज न्ही 2 बड्डे आसा. ओके, सो विश करया. सो आयज फर्स्ट बड्डे आसा. ओके, एड्रियल ये रे
एड्रियन. सो आयज फर्स्ट बर्थडे आसा. सो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे जे कितें विश आसा सगळे पुराय करचे आणि हेल्थ देवान बरें दवरचें. हांव हेच देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे फर्स्ट एड्रियल. एड्रियलचो बर्थडे या मरे. येता आमी या मरे. ओके नेक्स्ट आसा साईनाथ शिरोडकर. तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमची हेल्थ बरें दवरची आणि जे कितें विश आहा पळय सगळं देवा पुराय करचे. हांव हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे साईनाथ शिरोडकर एंड एड्रियल. हॅपी बर्थडे एंड मेनी ब्लेसिंग्स टू यू. May God make all your wishes come true. Okay, once again happy birthday. Happy birthday. Once again happy birthday. तो हांगासर पळयात केक जाल्लो आसा. ओदोळ जाल्ले ते गरम असलेले म्हणून ताका हांवें हात लावंक ना. बरें थंड जावंक जाय न्ही. आतां ताका डिमोल्ड करया. आनी शिव आयला हाय म्हण. हां अबे तो आयलो. या म्हयन्यान 2 सेकंड केक मुगो आतां. हे इझी करपाक. आतां फादर्स डे करया. फादर आमचो. अबे चल डिमोल्ड करया न्ही. ओके चला डिमोल्ड करया. हे रवा केक आणि मँगो घातला हांवें. टेम्पटिंग दिसता न्ही. पण रवा केक खावपाक न्ही खूब लागता. पळया बरो फुल्ला बीन. ओके चला कट करया. Happy birthday. Happy birthday. अरे बर्थडे कवाचे रे. Happy birthday. फादर्स डे येऊन रे संडे. संडे आणि सो हे पळयात बरो सॉफ्ट जाला मोव जाला सारको. ओके तो पहिले आईक दिता. घे रे आईक दी रे. घे रे. आणि थोडे माझ्या नेबराक येता. शेअरिंग इज कॅरिंग नुशी ना. या घे रे तू एक आईक दी. ओके सो तुम्ही खाऊन सांगता केक कशे जाले ते. मँगो न्ही. म्हाका रवा केक खूब आवडटा. आ काय मरे दिस कुड बी सी हाऊ इट इज. हाफ ओके आय विल डू वीडियो. कोण पहिले चिना वाज टेस्टी सांग मरे. तो आता क्या रे खबरा. जम्पर असं निघता न्ही तो. आयज तो न्हिदूंक ना. स्टडीज केले ताणें आनी आतां ताजी बॅटरी डावन जाला. ऋत्विक बरो आई बऱ्या ट्राय करा जाल्यार हांवें लास्ट रेसिपी. आनी उरला मुगो. आनी कितें उरला. फादर्स डे म्हणटा करता म्हणून. फादर्स हांव मँगो म्हणटा तुका. मँगोची हे लास्ट रेसिपी Okay. जाले आयज. घे तू सांग खाऊन. तू मेन आमचो बॉस. आणि तुम्ही न्ही अशें करून कट करून फ्रिजीन दवरूं शकता. भुरग्यांक टिफिनाक एक एक पीस घालून दिवं शकता. आनी वयल्यान रव्याचें हें मैदा यूज करूंक ना. ओके ट्राय करात. अवन ना जाल्यार कडायेन करात. बरें जाता. बरें मँगो टेस्ट येता. मँगो न्ही इफ मँगो ना सेम अशेंच करपाचें. फक्त मँगो स्कीप करपाचें. इफ मँगो ना जाल्यार बाकी सगळें प्रोसेस सेम. इफ मँगो आसा जाल्यार मँगो प्युरी करून घालात. बरें लागता. बरें ओके सो चला आता व्हिडिओ एंड घेवपा आयला. आनी रितिका धाडला हांवें केक दिवपाक. तेंगे नेबरागे तेंच्या घरा घुसलो. हांवें वचूं म्हटलें की आतां तो न्हिदतालो तो ताका लागून. सो तेंगे मातसो खेळटलो मागीर येतलो. सो म्हटलें चला व्लॉग हांगासर एंड करया. कित्याक मागीर म्हाका एडिटींग करूंक जाय. मागीर परत स्टडीज घेवंक जाय. ओके सो पयलीं न्ही हांव सगळ्यांचें नांव घेता. अक्षता, शालिनी मेनन, कॅरल पेरेरा, लिली डिसोजा, विमला वर्गीस, अलिशा रॉड्रिगीस, सिया बेसिलिया पेरेरा, दया, हिल्डा कार्दोज, चिन्मय कोठारी, ग्लोरिया जावकर, पूनम पाटील, सोनिया मालगांवकर आणि अलिंडा फिनेरो. सो हे नांव आसा आयचे. आणि काल हांवें केक केल्लेले 8K सेलिब्रेशन न्ही. म्हाका खबर आहा खंय खंय चुकलात म्हणून. सो तुमकां हांवें कमेंट केल्लेले म्हणजे तुमकां सांगलेले कोणा म्हणजे केका बद्दल म्हाका तुमी गायड करा म्हणून. बाबा खंय कितें चुकता बीन जाल्यार. सो आमचे जे आमी केक ऑर्डर करता पळय जोसेफीन फर्नांडिसान म्हाका सारके खंय खंय कितें चुकलां पळय सारकें ताणें म्हाका काल वॉट्सॅपार ताणें म्हाका मेसेज केले. कोण अशें सांगना म्हणजे केक कशें करपाचें खंय चुकला कितें ट्रीक आसता कोण सांगना. कित्याक युट्यूबार तुमी व्हिडिओ पयले न्ही तुमकां कांय सांगचें ना.
केक बेक करा क्रीम लाया ते क्रीम कसलं यूज करूंक जाय स्वीटन काय अनस्वीटन बी कांयच सांगना. सो हांवें ते काल केक केल्ले तेणे पयले तेणे म्हाका सारकें सांगलें खंय कितें चुकलां कितें करूंक जाय आनी म्हाका तेणें सगळें सारकें एक्सप्लेन केलें. कोण अशें सांगना कित्याक ते बिझनस करता कोण अशें सांगना की तेणें म्हाका सांगलें पण टेन्शन घेनाका हांव जोसेफीन हांव बिझनस करचें ना केकाचे ओके. तरी पूण तेणें म्हाका सांगलें हांव कोण तुका कितलो तुजो गट फ्रेंड आसूं कोण आसूं तुका तें सिक्रेट कितें आसता पळय केक करपाक तुका तें कोण सांगचें ना पण तेणें म्हाका सांगलां. सो हांव जोसेफिनाक थँक्यू म्हणटा आनी तेजे बिझनस आहा पळय ते आतां बेकरीचे बिझनस आहा पळय बरें फुडें सरचे आनी ते बरें वयर सरचे हांव हेच देवा कडेन मागता. ओके सो थँक्यू म्हणटा हांव. आयज पर्यंत जे कितें तेणें म्हाका सांगलें पळय टीप एंड ट्रिक्स म्हाका खबरूच नासलेलें हांवें ते टीप एंड ट्रिक्स युट्यूबार सुद्दां आयकोंक ना. तेणें म्हाका सांगलां कित्याक तेणें शिकला न्ही तेणें पयलीं खूब मिस्टेक जाला खंय ते म्हणटाले आपूण पयलीं खूब म्हणजे मिस्टेक करताले मिस्टेक करून करून तेन्ना वयर सरला ते एक बरें एक सक्सेसफूल एक म्हणजे कितें म्हणटा तेका एक बिझनस करता केकाचो बी ऑर्डर बी घेता. सो आतां मातशें कळ्ळें म्हाका खंय कितें करपाचें तें आतां पॉयंट लक्षांत दवरून आतां नेक्स्ट हांव फादर्स डे येतले पळय तेन्ना करतलें. पण तुमकां दाखोवचें ना आतां करून हांव ऑलरेडी दाखयला न्ही मागीर परत परत कितें दाखोवप तें केक करून दाखयता तुमकां हांव. ओके सो जोसेफिनाक हांव थँक्यू म्हणटा. ओके आनी एक आसा आयजूच म्हाका न्ही एक इंस्टाग्रामार न्ही एक म्हजे सबस्क्रायबर्स नांव आसा चेतना शेट्टी म्हणून तेजो चेड्याचो म्हाका एक तेणें व्हिडिओ धाडले. तो म्हाका दिसता कितले वर्सां आसता 1 year 3 or 2-3 years 1 year 1.5 year maximum धाकटो हांव तुका धाकटो आहा तो इतलें सांगता तुमकां. तेजें वय आसा कार्टून पळोवपाचें ते चेड्याचें वय आसा कार्टून पळोवपाचें आनी भुरगे कार्टून कशें पळयता अशें करून पळयतात न्ही दोळे वयर करून तो चेडो आमचो व्हिडिओ अशें करून पळयता आनी हॅप्पी जाता आमचो व्हिडिओ लायले न्ही टीव्हीर तो सारको हॅप्पी जाता. सो ताच्या आवयन न्ही एक म्हाका धाडला जे क्लिप ओके ते तुमकां आतां शेअर करता हांव जस्ट पळया तुमी. जे म्हणटा ती Hello everyone, welcome to Ten. कशा आहात तुम्ही? तुम्ही पयले आसतले आनी जेन्ना म्हाका तेणें व्हिडिओ हे धाडले पळय तेच्या चेड्याचें नांव आसा आर्यन शेट. ओके सो ते व्हिडिओ पळोवन म्हाका इतले अशें दोळ्यांतलो दुकां येयले सारकी आनी अशें काटे उबे रावले ते व्हिडिओ पळोवन. म्हणजे ते इतले धाकट्या भुरग्याचें वय आसा कार्टून पळोवपाचें ताका कितें गरज आहा आमचे व्हिडिओ पळोवपाचें ताका कितें म्हणून आवडले आसतले आमचे व्हिडिओ तो लायले की सारको हॅप्पी आलो तुमी पयले आसतले सारको यंगस्ट सारको आनी आमचो फॅन खंय आमचे व्हिडिओज पळयता खंय. सो आर्यन शेट थँक्यू बाबू. आमचो ऋत्विक ना ऋत्विक थंय गेला. सो नेक्स्ट व्हिडिओ न्ही तुका सांगता हांव ऋतिकाक तुका हाय म्हणून. ओके आतां तो खेळपाक गेला तो आतां इतले बेगीन भितर वचो ना. सो फालच्या व्हिडिओन त्या सांगता हांव तुका स्पेशली हाय म्हणून. ओके सो थँक्यू हां आर्यन असोच आमचो व्हिडिओ पळयत राव. ओके बरी दिसलें म्हाका शिव शॉक जालो पळोवन मम्मी ऋत्विक कितले बरो करता आनी बरो उलयता कशें आसा तुमी खंय आनी ऋत्विक सारकें ऑन करून ते परत परत पळयता पळय. आनी कितें सांगू तुमकां अशें हो तुमी आमकां मोग दियात हय का सुनात हेंच जाय आमकां आनी कांय नाका. ओके हे व्हिडिओ घातला पण तेजी मम्मी कडसून हांवें परमिशन घेतलें व्हिडिओ घालू की नाका तर बरें जायना न्ही विचारचें पडटा न्ही ताका लागून. सो तिणें घाल म्हटलें म्हणून हांवें हे व्हिडिओ घातले कित्याक म्हाजो यंगस्ट फॅन तो ना म्हटलें एक रिमेंबर्स उरले न्ही एक युट्यूबार व्हिडिओ उरले तेजे व्हिडिओज जे तेणें केले पळय आतां बसून व्हिडिओ पळयतालो आमचो ते उरले न्ही म्हणून म्हटलें घालया म्हटलें. ओके तर तुमकांय दाखया म्हटलें तुमचे कडसून आयज म्हणजे तुमच्या पर्यंत हांवें आयज कांय लिपोवन धरूना सगळें तुमकां हांव शेअर करता. ओके तो असो आसलो आयचो दीस गेले सोंपले आयज शुक्रार फाल्यां शनिवार कांय ना सकाळीं उठपाचें रांदपाचें जेवपाचें न्ही गे मम्मी थंय बसला हाफ मंथ इज ओवर जालें आतां जून सोंपा पावलो पावसाचे पत्तोच ना पावस पडटा वत येता काळोख जाता परत पडटा दिसना पावसाचो दीस कसो न्ही ना पयलीं भशेन 15 days जालें पयलीं भशेन आमी धाकटे आसतना आमी वय जून लागलो की लागलो पावस स्टार्ट सामको कळत ना म्हणजे इतले गडगडो आसूं आतां कांय ना मदीं वत पडटा अशें जालें की मागीर हेल्थाकूय प्रॉब्लेम जाता ताका लागून वत येता मदीं पावस पडटा आनी मदीं गरमी जाता न्ही ना गरमी आयज 10 सुमार इतलो कडक वत येयल्लो सांगू तुमकां सकाळीं इतलो व्हडलो पावस आसूं म्हटलें कितें जाता जावं न्ही हय का न्ही. ओके तो केक ट्राय करा मँगो सिजन सोंपच्या पयलीं हाडून खायात करात बरें लागता रवा केक. ओके चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. आई पळयतय कितें गे बरें मारून सामकें केक आवडले
बरं आला खंय हय टेस्टी आला खंय टेस्टी आला न्ही हां नेक्स्ट टाइम तर मँगो घाल म्हाका खबर आसलेलें कितें ना काडटलो तो ना काटून इट्स एडवाइस कितें नेक्स्ट टाइम न्ही नेक्स्ट इयर म्हण आतां नेक्स्ट इयर म्हण आतां आनी काय करना मँगो पुरो आले करून आनी आमचे सबस्क्रायबर व्ह्युअर्स म्हणटले हे आनी फक्त आंब्याचेच रेसिपी दाखयता म्हणटले दिस टाइम फर्स्ट टाइम पण तुमकां हय पण तुमकां हांवें न्ही भरपूर म्हणजे हें दाखयला रेसिपी दाखयला सो नेक्स्ट इयर डिफरंट कितें दाखोवपाचें हे का न्ही हय चला बाय